उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप। आदावान आपले बायले इवे कोडे कुडीचो एकवोट केलो। ती गोरबेस्त जाली आनी कायनाक जल्म दिलो। म्हणून सर्वेस्पराच्या आदारान म्हाका एक दादलो भुरगो मेळ्ळो। त्या उपरांत तिणे आबेलाक कायनाच्या भावाक जल्म दिलो। आबेल मेंढरां राखणो आनी कायन शेतकामोत करतालो। कांय वर्सां उपरांत कायनान जमनीचें उत्पन्न सर्वेस्पराक भेटयलें आनी आबेलान भेटयल्लीं आपल्या हिंडांतलीं मालगुडी मेंढरां आनी तांची चोरप। सर्वेस्पराक आबेल आनी ताची भेटवणी मानवली, पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानूंक नात। देखून कायन एकदमूच रागान भरलो आनी ताचें मुखामळ सगळेंच बदल्लें। तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें, कित्याक म्हूण तूं रागान भरलाय आनी तुजें मुखामळ बदल्लां? तुवें बरें केल्लें जाल्यार तूं मानवचो नासलोय, पूण वायट करशी जाल्यार एके मोनजाती भाशेन तुका गिरासूंक पातोक तुज्या दाराशी लिपून रावचें ना, पूण तुवें ताका दोमावंक जाय। कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हणलें, आमी भायर शेतांत वचुया। आनी एकदां शेतांत पावतोच कायनान आपल्या भावा आबेलाक जिवेशी मारलो। तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, हांव नकळो। हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हळें, तुवें कितें म्हूण केलें? जमनीर थावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता। आतां तुजेर शिराप पडूं आनी ज्या शेतांत तुज्याच हातांतलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां, त्याच शेतांतलो तूं भायर पडूं। तूं जमीन कामयास करतलोय, पूण ती तुका फळ दिवची ना। प्रितुमेर तूं पारपोळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय। कायनान सर्वेस्पराक म्हणलें, सोसूंक जायना तसली म्हजी खास्त। पळय, आज हे जमनी वेलो तुवें म्हाका धांवडायलोय आनी तुज्या मुखावेलो हांवें लिपोवंक जाय। एक पारपोळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटात तितलीं म्हाका जिवेशी मारूंक येतलीं। सर्वेस्परान म्हळें, ना, अशें घडचें ना। कोणूय कायनाक जिवेशी मारीत ताका 7 पावटी अदीक खास्त पडटली। अशें कोणूय कायनाक जिवेशी मारूंक आयल्यार ताणें ताका मारिना जावंक सर्वेस्परान कायनाचेर एक शिक्को मारलो। आदावान आनीक एकदां आपले बायले कोडे कुडी एकवोट केलो आनी तिणें एका पुताक जल्म दिलो। सेत म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, कायनान आबेलाक मारलो देखून ताचे सुवातेर देवान म्हाका आनीक एक भुरगें दिलें। देवाचें उतर हें। आमचो जबाब दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोय। उदेंती थावन वस्तोमते पर्यान सोगटा सर्वांचो देव सर्वेस्पर उलोयता। प्रितुमेच्या मनशांक तो जमोवन हाडटा।
तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब दिनवासनीचो योजना देवाक भेटोय. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटोवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमूर्तीची करताय बेपोरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब दिनवासनेचो योजना देवाक भेटोय. सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं करताय. तुजेच आवयच्या पुताचेर वगलांटा घालताय. असलीं तुजीं कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडताय. जबाब दिनवासनेचो योजना देवाक भेटोय. उद्गार. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बगोर म्हजे वरवीं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां फारिजेव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परीक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपल्या काळजांत थावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही संसद कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे सोस्तीक खुणा मेळचीच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान होड्यार चडलो आनी पेलेतोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे.